Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आम्ही आमच्या दोळ्यात पिया आणि देवाला की ह्या वेळाक खातीर आम्ही अर्गां दिवया. ताच्या पुत्र जेजू क्रिस्त मारिफात ताणें आमकां ताच्या बऱ्या सुवातेर आमकां हर एकल्यांक ताणें दवरलां आनी आमकां ते देवाचें उतर आमकां हर एकल्यांक बऱ्या सुवातेर घालूंक ताणें आपोवणें दिलां. आनी आमी हें बी देवाचें उतर म्हणलें बी आमी आमच्या जिवनांत आमचे थंय तें गुंडायेन रंबोवन बऱ्यांतल्या बऱ्या सुवातेर पडोवन 100% फळ दिवंक देवान आमकां ताच्या पुता मारिफात आपयलां. आनी आतां आमकां तसो पवित्र आत्मो आमच्या हर एकल्या थंय तो आमकां मजत करन आसा आनी ताचे थंय आमकां गूंड आनी गूंड रितीन आमी ताचो सांगातपण जोडूंक ताणें आमकां आपोवणें दिलां. आनी पवित्र आत्मो आमकां एक मजतदार एक संगाती जावन आमचे सवें दीस आनी रात तो वावूरन आसा. बापा, आमी फावो न्हय आसल्याव आनी आमी आमच्या सस्तकी आमी कितेंच जोडूंक सकनातले अस्कत आमी एक मनीस जावन आसल्याव बापा, आमची अस्कतकाय तुवें इसारूं नाय, आमचें उणेपण तुवें इसारूं नाय आनी तूं त्या उण्यापणा विशीं तूं उलोवं नाय आनी आमचें कितेंच वायटपण तुवें आमकां दाखोवन दिवं नाय. कित्याक तुज्या मोगाची आमी हर एकलीं भुरगीं जावन आसात आनी आमकां सर्वांक तुवें तुज्या मोगान ह्या संवसार म्हणल्या ह्या तळाक तुवें आमकां संवसाराच्या स्थापने आदींच विंचून तुवें आमकां धाडलां. तशें आसता आमकां हर एकल्याक 100% फळ दिवंक तुवें आमकां आपयलां. बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा, आमी आतां तुजें उतर आयकोंक तूं तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे कितें आमकां उलयताय सांगताय आनी आमच्या जिवनांत आमी खंय करेक्शन करीचें म्हणून तूं आमकां सांगताय, तुजो पवित्र आत्म्याद्वारे तूं आमकां सांगताय तें आमी करूंक आशेता बापा. आनी हांगा आसल्या हर एकल्यांक आनी मुखार युट्यूबार पळोवच्या ह्या माध्यमाद्वारे पळोवच्या हर एकल्यांक तुवें तुज्या आशिर्वादान तुज्या अभिषेकान आनी तुज्या हर एक संपूर्णयेन तुवें संपूर्णय कशी तुवें तुज्या पुताक दिली तित संपूर्णय तूं आमकां दिवंक आशेताय बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा, ह्या वेळार
किती आमकां हांगा अडकळ येता त्या हर एका अडकळेक हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हांव तांकां फरमायतां, भायर वचा. ह्या सेशनांत संपूर्ण रितीन पवित्र आत्म्यान कंट्रोल खान गेल्ल्या खातीर हांव अर्गां दितां. पवित्र आत्म्या, तूं उलय. हांव तुका संपूर्ण तरान हांव तुका सोड दितां. म्हजो कंट्रोल तूं खान घे. म्हजो ताळो, म्हजें चिंताप, म्हजे हर एक संगती तुवें कंट्रोलाक खान गेल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. आनी हर एकल्यांक सराळ रितीन, सोंप्या रितीन तूं कितें सांगूंक आशेताय तें हर एकल्याच्या मतीन, काळजा मनांत रिगोवन तांची जिवीत परिवर्तन जावंक एक बळादीक हातेर जाल्ल्याक तुका अर्गां दितां. बापा, हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. आमी रैत आनी बिवमचें पळयलां आमी वय गे. रैत आनी बिवमचें आमी पळयलां. आनी तो खंयच्या मनस्थितींत ओंपता. बरें बेळें बरें बेळें हेजें म्हणून. प्रेज गॉड. पूण देवाचे आमचे थंय एक प्लॅन बरें बेळें आसा. पूण बरें बेळें हेजें जाल्यार तें जड वा ताचे कितें आसा त्या जडाक बऱ्या सुवातेर पडचें आनी ताची पाळां कितलीं भितर वेतात तितलें तो रूख ताका जाय जाल्लें पोशण त्या मातयेंत तावन, जावं पुरो ते मिनरल्स, जावं पुरो तें उदक, ताका कितें ताका जाय जें बऱ्यांतलें बरें फळ दिवंक तें त्या मातये भितर खाण घेवंक ताका पाळां, ताका एक मजबूत ताका पाठिंबो दितात. तशेंच आमच्या जिणेंत आमकां देवाचें उतर म्हणलें बी आमी केदाळा खाण घेता आनी त्या बरें सुवात करून आमचे भितर ती हांव केदाळा आमी खाण घेता त्या बऱ्या सुवातेर पडल्लें आमकां आमच्या भितर तें तिरासान उपजयता आनी आमचे भितरलें कितेंच देवा विरोध आसलें आनी तें कितें आमकां देवा विरोध वचोवंक आमकां आडखळ हाडटा त्या हर एका संगतीचेर तें देवाचें उतर म्हणलें बी जैत व्हरता आनी आमकां एक देवाचो मनीस करूंक तें एक आमकां बळादीक हातेर जाता. सो त्या खातीर जेजून सांगलें हे देवाचें उतर एक क्रियात्मक जावन आसा आनी तें इतलें पॉवरफुल की तें दोन धारींच्या तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसलें जावन आसा. सो त्या खातीर देवाचें उतर आमचे थंय आमी खंयच्या सुवातेर आमी तें खाण घेता ताचे वयर ताचो फलितांश हाडटा. सो त्या खातीर आमच्या जिवनांत आमकां खंयचेय कश्ट वा आमचे खंयचीय परिस्थिती आसा जाल्यार त्या परिस्थिती वयर वा कश्टां वयर वा चलवणे वयर तो फोकस दिवंक सोडिना, बदलाक देवाच्या उतरा वरवीं
देवाच्या संगात पण जोडले वरवीं म्हाका कितें मेळटा ताचे थंय म्हजो फोकस आसता. एका उतरान सांगचें जाल्यार देवा थंय आमी एक गुंडायेचो संबंद दवरून आमचे संवसाराचें जिवीत आमी जियोवचें जावन आसा. सो त्या खातीर आमी हर एक मनीस कोण देवाच्या सांगातपणांत तो जियेता ताचे थंय एक आनंद आसा. आनी तो आनंद म्हळ्यार आतां आनंद म्हळ्यार कितें? कोणी सांगया की आनंद म्हळ्यार कितें? देवा थंय आमचो मोगाचो संबंद. देवा थंय आमचो मोगाचो संबंद. संबंद विशीं जालें. आनंद म्हळ्यार इंग्लिशान ताका जॉय म्हणटा. जॉय म्हळ्यार नोईंग द एंड रिजल्ट इन द बिगिनिंग. पयलेंच तुका कितें जाय मेळटा वा तूं अनुभव करताय तें तुका पयलेंत कळीत आसा. नोईंग द एंड रिजल्ट. आतां आमी काम केल्या उपरांत आमकां सांबाळ मेळटा वैगी वा हय. आमकां प्रमोशन मेळटा. आमी बीं गेल्या उपरांत आमकां फळ येता म्हणून आमच्या मतींत प्रॅक्टिकल नॉलेजांत आसता वैगी. पूण हय. देवाचें उतर बीं आमी खाणच्या पयलेंच ताचे रिजल्ट हांव अनुभव करचे वा म्हज्या आत्मीक दोळ्यान हांवें पळोवचें तें जावन आसा. सो त्या खातीर आमचें खंयलंय सिच्युएशन आसूं दी ताचे वयर आमचें मन आमी वरिनाव. त्या दाळा आमी हे जॉय आमचे थंय आसा. म्हळ्यार जॉय हेजेर जाल्यार आमी देवाच्या उतरांत संपूर्ण रितीन आमी ताका आमी विधेय जावंक आसा. आमी देवाचें उतर काडया. जेम्स जॅकोबाच्या पत्रांत 1 दुसरी ओळ चॅप्टर 1 दुसरी आनी तिसरी आमी वाचया. वाचतात गे? कोणी आसात गे? प्रेज गॉड. हांवच वाचता. म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते बागस म्हणून तुमी लेखी जाय. आमी आतां हांगा इंग्लिशाच्या बायबलांत पळोवचें जाल्यार इंग्लिशांत आमकां अशें म्हणटा, माय ब्रदर, count it all joy when you fall into diverse temptations म्हणटा हांगा. कित्याक म्हळ्यार हांगा जॉय म्हूण दिला, काउंट इट ऑल जॉय म्हणून. पूण आमकां हे जॉय आसा गी म्हळ्यार आमच्या कश्टांच्या वेळार आमकां जावं पुरो आमची भलायकी बरी ना, वा आमच्या घरांत समस्या आसात ना, वा आमच्या कुटुंबांत कितें एक कुटुंबाचो सांदो बरो ना, ना तर हांव म्हज्या सेन्सस आतां सांगचें जाल्यार संवसारी रितीन सांगचें जाल्यार सेन्ससाक प्रमाणे सेन्ससाक कशें हांव बरेंपण सेन्ससा दरम्यान हांव कशें बरेंपण चिंतता त्या प्रमाणे म्हजे थंय ते रिजल्ट येना जाल्यार म्हजे थंय तो आनंद आसता गी ना. तेच खातीर आमचे भितर देवाचें उतर कितलें गुंडायेंत आसा वा देवाचें उतरां थंय म्हजी कितें तिरासान आसा ती म्हजी तिरासान हांगा टेस्ट करयत. आमी आमकांच टेस्ट करूंक जाता. आमी चिंताव थोडे फावटी आमकां काल जाता म्हळ्यार आमचे संवसारी राटावळींत आमकां सबार कश्ट वा तशें म्हणून भोगता आमकां.
हांवें चिंतिनातलें काम म्हजे तावन जावना, वा म्हाका अशें जाय जें आसलें म्हजे थंय जावना, म्हज्या भुरग्यां थंय जावना, वा म्हजे आनी कसले म्हळ्यार हे सांदर्भिक सिच्युएशन म्हळ्यार हर एकल्याक ते येवनूच असतात सांदर्भिक सिच्युएशन. आणि सांदर्भिक सिच्युएशना वेळार हांव तो आनंद भोगतांगी, तरी हांव त्या वेळार तो आनंद भोगिना जाल्यार म्हजे थंय आनीकी हांवें हाचे भितर गुंडायेक वेचो टायम आनीकी म्हाका जाय, वा हांवें देवाच्या उतरांत आनीकी गुंड हांवें ताचे चिंताप आटोवंक जाय. हांवें देवाच्या सांगातपणांत वेळ करसूंक जाय म्हणून म्हाका कळाचें. त्या खातीर आतां आमी सांत पावलाची जिवीत पळोवंक गेल्यार सांत पावलाक कठीण दगदोनी आयल्यो, सबार रितीचे कश्ट आयले ताका, ताका सबार कडेन ताका मार पडले, सबार तो दर्यांत सुमेत तो ताचें थारूं ती फुटोवन तो एका पोळ्यार बसोवन तो तडीक पावुल्ले आसा. आणि ताका सबार संगतींनी ताका लोकां तावन ताका मुस्तू ताका कश्ट मेळिल्ले आसा, पूण तो मनीस सुटोवना. ताणें जिजूची ही देवाची बरी खबर जिजू मारिफात दिल्ली, ताणें ती प्रसार करच्यांत तो कश्ट मेळटात म्हणून मेळ्ळ्यात म्हणून तो फाटीं सरोवना. आतां पळया हांगात आमचे सबार जाण आसात देवाचे उतर दिवचे मनीस, तांच्या जिवितांत ती सबार कश्ट आसात, आमचेच मदें आसात. कितले जण तांचे कश्ट आसा जाल्यार देवाचें उतर दिवंक ते फाटीं सरना. आणि खंयचे सिच्युएशनांत तांचे थंय एक आनंद आणि ते एक तांचे जिवीत आणि तांचे तोंड केदाळा एक हास्कुरें तोंड जावन आसा, आणि तांचो व्यवहार दुसऱ्यांकडे तो बऱ्या रितीन आसा. तो सांदर्भिक तरण तो बदलाना. त्या खातीर हांगा म्हणटा म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते भागस म्हणून तुमी लेखीचे म्हणटा. हांव केदाळा हे उतर म्हज्या मती चिंता, हांव आयिल्ल्या म्हज्या कश्टां वेळार वा म्हज्या समस्या वेळार वा हांव भोगच्या म्हज्या कुडीच्या पिडे वेळार हांव केदाळा ह्या उतरार हांव तीर रावतां. केदाळा जावन आसा म्हजी उतरवणी. आतां एग्जाम्पल आमी देवाच्या उतरांत काडचें जाल्यार आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी काडचें जाल्यार इस्रायलगर इजिप्टांत हांवन वचोंक तांकां 40 दिसांची वाट आसली, पूण तांकां 40 वर्सां लागली. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार तांणी देवा थंय तो संबंध तांणी तो पुरत्या रितीन जोडून हाडलो. देवान तांकां तांच्या बऱ्यापणाक दूद आनी मोव वळच्या त्या जाग्याक आपण व्हरूंक देवाची खुशी जावन आसली, पूण मनशांक थंय वेच्या इस्रायलगरांक तांकां ते तांचे मतींत नातल्लें की म्हाका ह्या बऱ्या सुवातेक देव आपण व्हरता, आणि ताचे ते प्लॅन म्हणजे मारिफात आमचे थंय जारी जावंचार आसा म्हणलें ताचेर त्या उतराचेर ती रसान नातल्ली.
त्या खातीर देवा विरोध ते पुरपुरले आणि तांकां इल्लेशे कश्ट येताना आमकां ते कितें ते इजिप्टांत ते काले जावन आसले, स्लेव जावन आसले. काले म्हणटात ताका स्लेव, गुलामगिरींत आसले. ते गुलामगिरींत आसले ते थंय येताना तांकां कश्ट मेळटाना आमकां तेंत जाताले, आमकां थंय खाण जेवण मेळटालें, आमी गुलामा बरी जियेत आसले, अशें तांच्या मतींत सबार संगती तांच्या मतींत आयल्यो. आणि तांणी तशेंच देवा विरोध ते उफराटले. त्या खातीर देवाचे प्लॅन, देवाचे उतर त्या खातीर म्हणटा आमकां संवसाराच्या स्थापने आदींच आमकां रचला जाल्यार देवान देवाक हर एकल्या थंय एक प्लॅन आसा. आणि ते देवाच्या कुशे प्रमाणे आसले प्लॅन ते सगळ्यांकी समृद्धेन भरचेत आसले. ते सगळ्यांकी देवा सारकेसो तो जिजून कसो तो अधिकार हांगा वापरलो, तो देवा सारकेसो अधिकार, तशेंच त्याच अधिकारान आमकांय जियोंक संवसारांत बापान आमकां संवसाराक धाडले. पूण आमी खालें करता म्हळ्यार आमी येणे तेने आमच्या सेन्ससा प्रमाणे जियेता, आमच्या कुडीच्या दोळ्या प्रमाणे आमी पळयता, कुडीच्या काना आमच्या कान कितें आयकता त्या प्रमाणे आमी आमचे चिंता पटयता. तशें जाल्ल्यान आमचे थंय देवाचे उतर म्हणलें बी ते आमच्या बऱ्या सुवातेर पडोवंक ना. आणि ते त्या देवाच्या उतरांत तिरसान म्हणली पाळ आमचे थंय घट जावना. आता आमी पळोवंक गेल्यार तुमी वासो पळयला गे, वासो होय. आमी लेंकेर म्हणटा वय, ते तुमकां गोत्ता आसा की कितल्या वर्सां ते भुंयच्या सकयल आसता? 15 वर्सां. 4 तावन 5 वर्सां ते किर्लोन भायर येवंक उलयता. 4 तावन 5 वर्सां ते सकयल भुंयच्या सकयल आसता आणि ते कोणायकी दिसना. त्या खातीर ताचे मूळ स्ट्रॉंग जाल्ल्यान ही लेंकीर कितली वयर गेल्यारी ती आड पडना. तशेंच आमचे थंय ती तिरासान म्हणलें पाळ देवाच्या उतराचे आमचे थंय केदाळा ते घट जाता आणि ते आमचे थंय ते कार्य करता. ताचे वयर मुजे फाउंडेशन हांव म्हज्यो कितल्योय माळयो सोडोवंक जाता. सो त्या खातीर मुजे बऱ्या पयलें बीन ते बऱ्या सुवातेर घालीचे आणि पाळ ते तिरासनाचे मुजे भितर ते मुस्तू सकयल मुसर वचोन ताचे उपरांत मुजे थंय ते भायर हेरांक कळचे बरी जायचे. म्हळ्यार मुजें जिवीत बदलाता म्हणलें हांवें सांगचे वरनी दुसऱ्यांक ते कळोवन तांचे तावन तांकां कळाजे आणि तांणी हे मनीस कशें बदलला म्हणलें तांकां चिंतूंक मजबूर करीशी. त्या खातीर देवाचें उतर क्रियात्मक जावन आसा. केदाळा हांव ते पात्रा सुवातेर घालता वा हांव त्या मेरे सुवातेर घालता, ताचे केदाळा ते जड ते बाळगूंक सकना चड टायमाक. त्या खातीर आमची सुवात आमी ती बऱ्या रितीन सुवात आमची रेडी करीची. आता आमकां एक देवान इतलो एक
आमचे थंय ताच्या मोगाच्या भुरग्यांक ताणें आमकां इतलो एक बरो मजतदार दिला कितेंच उणेपण नासलें आमकां तो एक बळवंत मजतदार दिला. तो हर एका वेळार तो आमकां हांव खंय चुकतां थंय तो आमकां तो ताचें करेक्शन करूंक अपेक्षिता. पूण हांव ताच्या सांगातपणांत हांव आसतां. हांव केदाळा त्या होली स्पिरिटाच्या पवित्र आत्म्याच्या सांगातपणांत हांव आसतां केदाळा मात्र तो म्हजे थंय वावरूंक शकता. त्या खातीर आमी आमच्या पवित्र आत्म्यातय आमी चड आनी चड आमी ताची मजत मागोवन आमी खंयचेय आमी देवाच्या उतरांत आमी संवसारांत पळयनातलें अलौकीक रितीर आमचे थंय पवित्रत्म काम करूंक शकता. सो त्या खातीर हांगा सांगता म्हज्या भावा भयणीनो नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते तुमचे भागस म्हूण तुमी लेखीचे. इंग्लिशांत ब्लेस्ड म्हूण आसा म्हाका दिसता. My brothers, count it all joy when you fall into diverse temptation. सो ताचे उपरांत तुमचो भावार्थ पार केल्ले वरवीं हांगा देवाचें उतर म्हणटा तुमचो भावार्थ पार केल्ले वरवीं तुमचे थंय तिरासान उपजता म्हूण तुमी जाणात. केदाळा थंय इस्रायलगर 40 दिसांच्या वाटेक तांकां 40 वर्सां लागली म्हळ्यार थंय पळया कोण इजिप्टांतावन भायर आयिल्लें जनरेशनांत ते इस्रायलाक पावोंक शकना. एक जनरेशन एक ऑलमोस्ट म्हणयात. सो त्या खातीर आमी देवान प्रॉमिसां दिल्ली देवान आमकां देवाची बसवण्यो दिल्ल्यो त्यो म्हजे थंय हांव कश्यो स्विकार करतां ताचे वयर आनी हांव कितल्या तिरासांनी रावतां ताचे वयर ते रिजल्ट म्हाका पळोवंक शकता. हांव केदाळा हांव देवाची महिमा म्हजे थंय प्रत्यक्ष जावंक जारी जावंक शकता. सो त्या हांगा तुमचो भावार्थ पार केल्ले वरवीं तुमचे थंय तिरासान उपजता. त्या खातीर आमचे थंय कश्ट येताना हांव कितल्या तिरासांनी रावतां केदाळा म्हजे थंय भावार्थ पारकिता आनी थंय हांव डीप रुटेड म्हणटा इंग्लिशांत. आमी गुंडायेची ती पाळां म्हजे थंय ती वेतात आनी ताचे वयर आतां पळया एक रूख ताची ते विटामीन हे काय म्हणटात ताका मिनरल्स आनी उदक सोदून कशी वेतात ती पयस पयस वेतात. पाळांचें काम पाळां करतात. पूण आमकां पळयतल्यांक आमी काल पळयता फळां पळयता रूख कसो आसा ताची पानां पळयता आमी ते मात्र पळयता. पूण आमी चिंतिना हांगा पाळ कितले हेल्थी आसा म्हूण पाळ कितले बरें आसा म्हणून आमी चिंतिना. सो आमचे थंय देवाचें उतर म्हळ्यार बी हांव केदाळा म्हजे थंय हांव डीप रुटेड जाता तातूंत आनी हांव केदाळा ते निरंतर त्या प्रोसेसांत आसता तितले म्हजे थंय ते देवाचें उतर काम करता. सो त्या खातीर आमचे थंय आमी चिंता आमकां कश्ट आयिल्ले कुडले आमी सिच्युएशन पळयता आनी आमी चिंता हांव हातूंत गेल्या उपरांत म्हाका समस्या आयले हांव पयलें म्हजें जिवीत अशें आसलें
म्हणून मनीस चिंता. पूण आमी कितले देवाचें उतर खान गेला म्हळ्यार थंय आमकां कळटा हांव कितेंय जावं म्हजी परिस्थिती हांव पळयना, बगार हांव पळयतां म्हजो फोकस देवाच्या बसवण्या वयर. देवान कितें म्हाका प्रॉमिस केलां, देवान अब्राहमाक कशें प्रॉमिस केल्लें तेंच प्रॉमिस म्हजे थंय कार्य जातात आनी म्हजे थंय ती जारी जातात. त्या खातीर आमी अब्राहम, देवाचें उतर सांगता आमी सकट अब्राहमाची संतत, त्या खातीर त्या वरवीं आमचे थंय ती बसोवण्यो, ते देवाच्यो बसोवण्यो आमचे थंय जारी जातात. त्या लागून अब्राहमाक असली आशिर्वादां आमचे थंय ती कार्य करतात. पूण म्हजें एकच हांवें तिरसाणेन हांवें देवाच्या संगतपणांत रावचें अति गरजेचें जावन आसा. आमी देवाचें उतर आनी एक काडया, कोलोसियन्स 2:6-7 काडया. क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ताचे सवें जियोंक फुडें सरा म्हणटा हांगा देवाचें उतर. आतां पळय, आमी क्रिस्त जेजूक सोमी म्हणून स्वीकार केला म्हळ्यार आमी कोण जावन आसा? देवाची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं. आमी नवी रचना जावन आसा. कित्याक देवाचें उतर 1 Peter 1:23 म्हणटा. सो हांव केदाळा जेजूक म्हजो सोमी म्हणून हांव स्वीकार करतां. 1 Peter 1:23 घाल गे एक पटी. प्रेज गॉड. मागीर आमी परतेक थंय या. कारण ससनाक जियेतल्या आनी बाळतल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. हो जल्म विनाशी मनशातावन न्हय, बगार अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा म्हणटा. तरी आमकां पुनर्जल्म कसो लाभला तरी आमकां? देवाच्या उतरा मारिफात. देवाच्या उतरा मारिफात. पूण थंय एक व्हडलें हें आसा. ससनाक जियेतल्या आनी बळतल्या. देवाचें उतर खाली न्हय, प्लेन न्हय ते ससनाक जियेतल्या आनी बळतल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. कित्याक म्हळ्यार हांव संवसारांत जियेता जाल्यार एका कुडी रुपान जियेता. वय गे आतां आत्मो वय, हांव आत्मो जावन आसा, पूण संवसारांत जियोंक कूड जायचे. पूण हांव कुडीर जियेता, हांव कूड नासतना आत्म्याक जियोंक जायना. त्या खातीर आमची कूड केदाळा मरता, केदाळा आमी आत्मो खंय देवान म्यारला त्या जाग्याक वेता आनी कुडी थावन तो भायर वेता. त्या खातीर हांगा ससनाक जियेतल्या आनी बळतल्या देवाच्या उतरा मारिफात. पळय, आमचो आत्मो संवसारांत जियोंक ताका लिमिटेशन आसा. पूण देवाच्या उतराक ससनाक जियेतल्या म्हणटा हांगा. ससनाक जियेतल्या आनी बळतल्या. जियेता आनी बाळता दोनी आसा. सो देवाच्या उतरा मारिफात आमकां पुनर्जल्म लाभला जाल्यार तो आमकांय तशेंच ससनाच्या ससनाक आमकां जियोंक आनी बाळोवंक आमकां देवाचे उतरा वरवीं म्हाका पुनर्जल्म लाभता. केदाळा हांव देवाचें उतर हांव स्वीकार करतां. त्या खातीर हांगा मुखलें
थंयत सेंटेन्स म्हणटा हो जल्म विनाशी मनशातावन न्हय बगार अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा म्हणटा. अविनाशी ताका अंत ना, घड ना, कितेंच ना. अविनाशी ते ससनाच्या ससनाक बाळचे तसले कित्याक आमकां ससनाच्या ससनाक बाळचे उतरा वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं आमकां तो पुनर्जल्म लाभला. आम्ही परत थंयच या कोलेशन्स 2:6-7. क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून ताचे सोवे जियोंक फुडें सरा. त्या खातीर आमचे मूळ आमचे सोर्स जायचे सोमी जेजू क्रिस्त मात्र. त्या लागून हांगा म्हणटा क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून ताचे सोवे जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळां ताचेर रमोवन दवरा. म्हजे पाळ म्हजे देवाचे उतर हांव खंयच्या सुवातेर घालतां आनी त्या देवाचे उतर सोर्स कोण जावन आसा? देवच जावन आसा. वेगी देवाचे उतर हांव जेजू क्रिस्ताच्या मारिफात. आता पयलेंचे वर्स आमकां क्रिस्त जेजूक सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. आमचे पयलें काम. ताचे उपरांत तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमच्या जिणयेची पाळां ताचेर रमोवन दवरा. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थान थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. हांगा सांगलां की तुमकां केदाळा संतोष आसता तेदाळा मात्र दिनवाशी जाया. ना. तुम्ही मागणे करताना मात्र दिनवाशी जाया. तुमचे बरेपण असताना मात्र तुम्ही दिनवाशी जाया. हांगा भावार्थान थीर रावा आनी देवाक सदांच म्हणून दिला. हांगा सदांच आमकां खंयची वेळ घडी हर एक वेळ घडींत आमचे बऱ्यो जावन दी आमच्या जिवनाक आमच्या संतोषाक आड करचे तसल्यो संगती आसा जाल्यार हांव केदाळा हांव म्हजें जिवीत ताचेर बांदून हाडटां. हांगा पळय तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळां ताचेर रमोवन दवरा. जेजू क्रिस्त थंय हांवें म्हजें केदाळा हांव म्हजें पाळ रमोवन दवरतां. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा म्हणटा. सो हांव केदाळा म्हजें जिवीत ताका पळोवन म्हजें थंय हांव तें बांदून हाडूंक वेतां. केदाळा म्हजें थंय भावार्थान थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. हे इतलें आमी केल्या शिवाय आमी ताच्या सांगातपणांत हांवें रावूंक जायना. हांवें पयलें हें काम करचें. हांवें पयलें देवाचें सांगातपण हांवें आपणायचें. आनी देवाचें सांगातपण आपणायचें जाल्यार हांवें जेजू क्रिस्तान म्हाका कितें शिकयलां. पवित्रात्मो म्हाका कितें मजत करता. पवित्रात्मो कितें देव पवित्रात्म्याद्वारे म्हजे थंय कितें करूंक आशेता ताचे विशयंत हांवें चिंता पाठोवंक आसा आनी ताचे थंय म्हजो वेळ करसूंक आसा. हांव केदाळा हें काम करतां तेदाळा हांव देवा सवें संवसारांत देवान दिल्लें हर एक आशिर्वाद जावं पुरो ताचो अधिकार जावं पुरो हांव अनुभव करूंक शकतां. आनी हांव एक दुसऱ्यांक एक मेलफांत जावन वा हांव दुसऱ्यांक एक एग्जाम्पल जावन हांव संवसारांत एक देवाचो मनीस देवाचो भुरगो म्हणून जियोंक संवसारांत जियोंक साध्य जाता. पूण म्हजे थंय हांवें तें
पहिले सांगले बरी ते सुवात आणि मुझे तिरासान यो दोन तिरासान म्हणले पाळ हांवें सदंस हांवें ताचे थंय एकवटान रावोंक आसा. आम्ही कीर्तन 105 काडया 105:19 म्हणून 19 हांगा म्हणटा देवाचे उतर तासो प्रवाद फावो त्या वेळार घडोवन आयलो सुरेस्पराच्या उतरान ताणें सांगलेलें तें खरें जालें. कित्याक म्हळ्यार हांगा थंय वयर करता इल्लें ताचे पयलें नाका आतां आमी जुजे आसलो वैगी जुजेक कशें आसलें ताका एक स्वप्नांत ताका एक बसवणी दिल्ली पूण ती बसवणी त्या बसवणी ताका आपणायचे जाल्यार ते कशें आसलें ताका ताची वाट ती मुखार वेची समा आसली ताका बरें देवाची बसवणी मेळ्ळी देवाचे उतार मेळ्ळे म्हणून तसो लाईफ ताका बारी इजी आसलो की ताका मुस्तूक कश्ट आहले ताच्या जिवितांत ताच्या भावांनीच ताका विकलो तो बांयत घालो आनी खालें ताचे थंय कितें कितें जालें ताका सांखळींनी बांदलें ताका आनी कालें केलें हर एक थंय ताणें ताच्या जिवितांत ताका हर एक नाका जाल्ल्यो संगती ताचे थंय घडल्यो पूण ताचे थंय देवान कितें ताका तें प्रॉमिस दिल्लें तें ताका ताचे थंय तो फोकस आसल्यान ताणें कितेंच देवा विरोध ताणें एक उतारी उसारू ना वा ताणें कार्य करूं ना सो त्या खातीर त्या लागून तो देवा थंय ताचो प्रवाद पळया ताचो प्रवाद फावो त्या वेळार घडोवन आयलो सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें सांगलेलें तें खरें केलें कित्याक म्हळ्यार आमचे पेशन्स म्हळ्यार आमी कालें म्हणटा सोंसणीकाय आतां सोंसणीकाय प्रेज गॉड सोंसणीकाय आमचे थंय ना जाल्यार हांव चिंता थोडे फावटी आमी देवाचें उतर कान गेले आनी म्हाका आतांच बरेंपण मेळाचें म्हणून हांव प्रयत्न करतां जाल्यार हें म्हजें पिशेपण म्हणयात त्या देवाचें उतर काम करता पूण म्हजे भितर कितें आसा देवाचें उतर इमिडिएट काम करता पूण म्हजे थंय इमिडिएट काम करूंक ती सुवात रेडी आसा ही म्हजे पंचेंद्रिया हांवें ताका प्रिपेर केल्यात की हांव आत्म्या प्रमाणे चलतां गी ते दाळा मात्र म्हजे थंय तें कार्य इमिडिएट जावंक शकता आतां आमी पळोवंक गेल्यार इस्रायल घराचे जुजेचे मागीर अब्राहमाचे एग्जाम्पल काण गेल्यार आतां ताका 75 इयर्सार ताका देवाची बसवणी मेळ्ळी ताका 99 इयर्स जातना ताका भुरगो जल्मालो पळया इतले पुरो टायम कान गेला पूण आमकां कालें जायचे आमकां थंय कॉफी मिशिनां पळयल्यात गी तुमी इमिडिएट बटन दमले कुडले थंय ग्लास दवरले कुडले कॉफी पडटा वैगी आमकां इन्स्टंट जाला आतां आमचे कडेन ती सोंसणी कांय ना आमी मागण्याक गेल्या आमकां थंयच जायचे आमी आनीकय गेल्या आमकां थंयच मेळाचे आमचें चिंताप जालां पूण देवाची मांडावळ देवाच्या सिस्टमा प्रमाणे चलता ती कोणेय कितेंय बदलूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ती एक मांडावळ आसा देवान घाल्ली त्या मांडावळी प्रमाणे तें चलता सो ताचे वरवीं आमी एलायन म्हळ्यार देवाच्या सांगातपणान जियेचें म्हळ्यार ताच्या कुशेक आमी ताच्या उतरांक सरी जावन
ताच्या बसवण्याप्रमाणे म्हजे चिंता हांव बदली नासतना हांवें ते अनुभव करूंक जायना. सो त्या खातीर म्हाका हांव देवाचें उतरकान गेलें वा हांव रेतीर गेलो, हांव थंय बरेपण घडलें म्हाका आनी हांव भायर आयलो आनी हांव संवसाराच्या राटावळीन गेलो. मागीर हांवें म्हणचें प्रत्येक म्हजे कडेन थंय इल्लें बरेपण आयिल्लें, पूण आतां म्हजें हें बरेपण ना. कित्याक ना? हांव खंय तिरासान सांबाळल्या. हांव त्या देवाच्या उतराप्रमाणे म्हजे देवाच्या कुशेप्रमाणे म्हजें जिवीत हांवें मांडून हाडलें गे. तें जावन आसा म्हाका रिजल्ट येवचो वेळ. आतां काल सिस्टरान टिचींग दितना सांगलें कितें म्हळ्यार थंय 10 जाणांक गूण केल्लें जेजून, तातूंत एकलो मात्र फाटी आयलो. 9 जण फाटी येवना. अशेंच आमच्या जिवितांत जाता. कित्याक म्हळ्यार जेजून थंय सांगलें, जेजून ताका विचारलें, तुमी 10 जणय बरे जाल्ल्यात न्हय, 9 जण खंय गेले? आमच्या जिवितांत जावचें. आमी चिंताव एक घडी आमच्या मनाक समाधान मेळ्ळें वा एक घडी आमचे चिंता बदलले, ते आमकां आतां हांव सामा जालो आनी हांव देवाच्या सांगातपणांत आयलो. तशें जायना. आमचे सदांच हें प्रॅक्टीस जावंक आसा. सदांच हांव केदाळा तें करतां. निरंतर म्हणटा, निरंतर. त्या खातीर जोशुआ 1:8 तेंच म्हणटा. दीस आनी रात ताचें ध्यान कर म्हणटा. हांव म्हज्या फ्री टायमार हांव कितलोय वावर करनासता, कितलेंय कालें करनासता, पूण फ्री जाल्ले त्या दाळा हांव खंय आसतां. हांव रेस्ट करूंक घेता. हांव आनी कितें करूंक घेता संवसाराचें. पूण म्हजे थंय तें कंटिन्युएशन ना. म्हजे थंय हांव एक पटींक बरेपण हांवें जोडलें म्हणून बगलें आनी हांव तें डिस्कनेक्ट केलें. त्या वरवीं कितलोय लोक एक पटी जोडिल्ल्या बरेपणाक लागून हांव बरो जालो म्हणून ताचे इतल्याक चिंतून आनी ताचें जिवीत आनीक मुखल्या दिसांनी ताणें पाड केल्लें आसा. त्या खातीर संपूर्णता आमी जोडीचे जाल्यार आमी त्या संपूर्णयेक आमी निरंतर आसाचे. म्हणजे निरंतर ते कनेक्शन ना. आता पळया तुम्ही एक मोबायलाचे नेटवर्क. थोडे कडेन आमकां ते फुल नेटवर्क मेळटा, थोडे कडेन आमकां फुल मेळना. पूण फुल मेळनातल्या टायमार ते दाळा कालें जाता. आमी उलयल्ले मुखल्या मनशाक समजना. पैगी होय. आमच्या जिवितांत यंत जावन आसा. म्हणजे आमचे जिवीत आमी चिंता आमी समा आसाव म्हणून. आमी केदाळा आमी पडुल्ले आमकां गुर्तुना. आमी केदाळा पडून आसाव म्हणून आमकां गुर्तुना. ह्या वरवीं आमचे थंय ते निरंतर नातले वरवीं ते आमकां कश्टांचें जाता. सो त्या खातीर पळया तुमी आमचे प्युरिफिकेशन आनी प्रुनिंग हे दोनी आमकां जायचे. आमकां जावंक पुरो आमी देवाचे उतर कान गेले, आमी देवाच्या उतरांत आयल्याव, आमकां एक पटी बरेपण जालें, पूण हांव तें कंटिन्यू म्हणजे तें करना जाल्यार प्युरिफिकेशन म्हणजे ते देवाच्या उतरान, कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर म्हजे भितर गेल्ले ते उपरांत ते काम करूंक शकता. ते काम करतना हांव म्हजे थंय ते वडणी दाखयना. हांव म्हजे थंय तो संपर्क दवरूंक हांव आशेना. ते दाळा म्हजे थंय तें कार्य करचें तें रावयता. कशें एक मोबायल नेटवर्क, मोबायला भितर सिम कार्ड आसता. पूण नेटवर्क मेळनातल्या जाग्याक हांव ते सिम कार्ड व्हरून गेल्यार, मोबायल व्हरून गेल्यार तें थंय कनेक्शन ना.
सो त्या खातीर आमचे कनेक्शन केदाळाय आमी कंटिन्यूस आमी दवरल्यार मात्र आमचे थंय तें कार्य करूंक जाता. 2 Corinthians 4:17 काडया आमी एक. Praise God. Thank you, Jesus. कित्याक आमचे वयर येता ते हळवायचे आणि तात्कालिक कष्ट दग्ध कसलेच सर नातले अनंत सस्नीक महिमेक आमकां तयार करता म्हणटा. आमकां कष्ट येतलेच हांगा. कष्ट येना म्हणून ना. केदाळाय कष्ट येतात पूण ते म्हजो फोकस आणि मुझे सांगातपण पवित्रत्म्या सोवे बापा सोवे जेजू क्रिस्ता मारिफात हांव केदाळा ते एकवटांत आसता. केदाळा म्हाका म्हज्या जिवितांत आसले कष्ट म्हाका ते कष्टा बरी दिसनात बदलाक म्हजो फोकस म्हज्या एंड रिजल्टा वयर आसल्यान ते म्हाका एंड रिजल्ट म्हज्या कश्टा वेळार हांव अनुभव करूंक जाता. तर त्या खातीर हांगा म्हणटा कित्याक आमचे वयर येता ते हळवायेचे आनी तात्कालिक कश्ट दग्ध कसलेच सर नातले अनंत सस्नीक महिमेक आमकां तयार करतात. दोळ्यांक दिसतात त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिना पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टी पडता ते तात्कालिक पूण दिश्टी पडना ते सदां काळ बाळतात आसले. सो आमी खंयचेर आमी फोकस दवरचे? अदृश्य वस्तूंचेर. अदृश्य वस्तूंचेर म्हळ्यार आता देवाचे उतर आसा त्या बसवण्या वयर म्हजो फोकस हांवें दवरल्यार केदाळा मात्र हांव ते अदृश्य म्हाका कितें जायचे तो फोकस म्हज्या देवाच्या बसवण्या आनी उतरा प्रमाणे ते आसा जाल्यार ते खंडीत हांव ते अनुभव करूंक शकता. सो त्या खातीर आमचे आमी आतां क्रिसमस आयले, नवे वर्स येवन आसा. आमी कितें ह्या वर्सा आमी कितें देवाच्या सांगातपणांत आमी जियेल्या आमी खंडीत जावन आमी मुखल्या दिसांनी देवाची ती महिमा आमी खंडीत पळोवंक शकता. महिमा म्हळ्यार कितें गोत आसा की महिमा आमी महिमा म्हणटा केदाळाक देवाक होगळाप दिवचे. देवाक होगळाप दिवचें गी. प्रेज गॉड. हांव सांगता अलौकिक रितीर आसले देवाची सामर्थी म्हज्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवचें वा अनुभव करचें जावन आसा. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार सीइंग द इनविजिबल पॉवर ऑफ गॉड विथ आवर फिजिकल आयज म्हणटा. आमकां ते थोडे शब्दांचे आमकां ते मिनींग म्हळ्यार आमकां ताचे मिनींग काले म्हणटात ताका अर्थ आमकां सामा गुत्तून आसतना आमी सकडी म्हणटा म्हणून आमी म्हणटा. त्या खातीर कोण देवाच्या उतरांत आनी त्या खातीर आमी थोडे फावटी टिचिंगार म्हणटा तुमी आजच देवाची महिमा तुमी पळयतले आहात म्हणून. कित्याक देवाच्या उतरांत कितें आसा देवाच्या सांगातपण अनुभव करचो हर एक मनीस ते अनुभव करूंक आसा म्हणून देवाचे उतर सांगता. त्या खातीर अलौकिक रितीर आसले देवाची सामर्थी म्हज्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवची वा अनुभव करची हाका म्हणटात महिमा. त्या खातीर आमकां हर एकल्यांक हांगा आशिल्ल्यांक आनी मुखार युट्यूबार पळोवचे हर एकल्यांक देवाची महिमा हर एकल्या थंय ती अनुभव करूंक मेळटा म्हणल्यार भावार्थान आमी ह्या वर्सा आमी हे क्रिसमस आमी आचरण करया आनी मुखल्या वर्साय आमी देवाचे उतर आमी उतरांत आमी तिरासान सांबाळया. आमची तिरासान म्हणलें पाळां घट्ट रोंबोंदी
आणि आम्ही एक बरो आणि फळ 100% फळ दिवची सुवात आम्ही जाऊया. प्रेज गॉड. कोणाक काय सांगूंक आसा की कोणाची टेस्टामनी आसा की प्रेज गॉड. Praise God, brother. प्रेज गॉड सिस्टर सांगा. आम्ही टंग प्रेयर आणि रोरिंग केअरनं म्हज्या धुवेक आतां हांगा दुबय वचूंक फावो जालें आनी काम मेळ्ळें देखून प्रेज हांव गॉड. अर्गां दितां. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तेंत देवाच्या संगतपण आम्ही संगतपणांत आसा जाल्यार खंडीत देवान आमकां कितें पुरो प्लॅन केलां. देवान आमकां ते संवसाराच्या स्थापना दीस कितें आमचे थंय तें दवरलां ते आमकां ह्या संवसारांत आमी अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. ओके. तरी आमी एंड प्रेयर करूया न्ही. मोगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. आयच्या ह्या वेळा पासून बापा तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे तुका कितें सांगूंक आसलें आनी कितें आमचे थंय उलयलय ते आमच्या जिवितांत आमी खंय करेक्शन करूंक आसलें ते आमी खंडीत जावन करता बापा. आनी आमी तुज्या संगतपणांत आमी तुजी भुरगीं जावन आमकां ससनाच्या ससनाक आमी बाळगोवंक तुवें आमकां तुज्या उतरां मारिफात तुवें आमकां तो मुकुट जोडूंक तुवें आमकां फोव केलाय. न्हय आमच्या बळान बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान ते ताचे मारिफात केल्ल्या कार्या वरवीं आनी पवित्र आत्म्यान दिल्ल्या संगतपणा वरवीं मात्र हे आमकां करूंक साद बापा. वय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा आमचे मुखले वर्स आमकां तुवें हर एक तुज्या अधिकारान आनी आशिर्वादान हर एक तुज्या भुरग्यांक कितें फोवो आसा ते हर एकल्याक तुवें फोवो केलाय म्हणलें आमी भावार्थान मानून घेतलां बापा. स्विकार केलां बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हर एकल्यांक तुवें तुजी भुरगीं करून आनी तुज्या पुता मारिफात तुवें आमकां ती सोडवण आमकां दिल्याय आनी ती सोडवण हर एकल्या तुज्या भुरग्यांनी अनुभव करीचे म्हणलें तुजें एक विशिष्ट निर्धार जावन आसा. तो निर्धार तुज्या पुता मारिफात आनी तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे तूं तो फळादीक करनासाय बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन. 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 Amen. Amen. Praise God. प्रेज गॉड. Brother, retreataचे announcement इल्लेशे करा brother. Thank you. Yes. Next Praise God. महिन्याचे. करतात की करतात. Yes. करा. प्रेज गॉड. आमची मुकली रेतेर जानेवारी महिन्याच्या 20 तारीखे जावन आरंभ जातली आणि 4 दीस आसतली. गत असा उरलालार एक धर्मा जावन आसले ब्रदर येतलो मागीर आमची एक हप्त्याची क्लास शुक्राराची क्लास एका दिसाची रेतीर येवच्या महिन्याच्या 2 तारीखाच्या शुक्रारा जावन पहिल्या हप्त्यांत हांव चिंता दुसऱ्या तारीखे जावन सुरू जातली आरंभ जातली. ताच्या मध्ये शुक्राराची क्लास आसची ना. मागीर बायबल क्लास आसा की सिस्टरांनी नेक्स्ट वीक ना आणि क्रिसमस झाल्या उपरांत. वय आणि नेक्स्ट आमची झूम क्लास ही हांव चिंता 2 तारीखेर पडटली म्हणटा 2 तारीख उपरांत आसतली 2 या 3 तारीखेर 3 तारीखेर हांव 3 चिंता. तारीख येतावन पडता. वय 3 तारीखे जावन ओके एवढा असो दर आणि आमची सगळे टिचिंग अशी कोण आसात तांतून उतरांत रावा कंटिन्यू ऐका आणि क्रिसमस सीझन उतरां जावन पयस वचो नाकात उतरांत सदांच वेट करया. ओके प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, Thank you, brother.